देव बरो दीस मोगाळ बाब नानो आयज परतून देवाच्या उतराचो नियाळ करूंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. देवाचें उतर आयकूंक आमी दोळे धांपून मातसो वगत आमी आयती जावया. भाग्यवन लुकान बरयलेल्या शुभवर्तमाना वयलें वाचप. हांवें स्वर 16 वळी 19 ते 31 पर्यंत. कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी बारीक सोनी आंगवस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजर नांवाचो एक भिकारी सगळो सवणांनी भरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजा वयलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरोवंक तो आशेतालो. सुणी पासून येवन ताची सवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोंडान आटाविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोलो लाजार हांकां ताणें पयस जावन देखलें आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा, म्हजें सुसुरें कर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंडावंक लाजाराक धाड, तर ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. देवाचें उतर हे. वाखाणी तुका सुमया. मोगाळ बाबणानो, ह्या वाचपाचेर आनी ज्यो फुडल्यो वळी हांवें वाचोंक ना तेचेर हांव नियाळ तुमच्या फुड्यान दवरतां. पयले सुवातेर मोगाळ बाबणानो, जो गरीब आनी गरजेवंत आमच्या दारा फुड्यांत आसा ताका आमी केन्नाच दार बंद करचें न्हू. पूण आमकां देवान ह्या संवसारान वेळ दिता त्या वेळा पर्यंत आमी ताका फावो ती मजत दिवंक जाय. आनी तेन्नाच मोगाळ बाबणानो आमी आब्रामाच्या गोपांत पावतल्या. म्हटल्यार आब्रामाक आनी ताच्या संसतीक, ताच्या पुताक आनी धुवांक बासायलेलें दायज, सर्गींचें राज आनी सूख तुका आनी म्हाका फावो जातलें. पूण जरी तरी आमी त्या ग्रेस्त मनशा भाशेन ह्या गरजेवंतांक आनी दुर्बळांक जे आमच्या दारा फुड्यान रावतात हांकां आमी दार बंद करता जाल्यार आमची गत त्या ग्रेस्त मनशा भाशेन जातली. देवान ताका वेळ दिलो ह्या संवसारांत, पूण जेन्ना तो मेलो ताचो वेळ संपलो आनी तो हेमकोंडाचे आटाविटे भोगता. आब्रामाक तो बाप म्हूण उलो मारता, कित्याक सर्गींच्या राजाचो दायजी जावंक देवान ताकाय आपोवणें दिल्लें. तो आब्रामाक बाप म्हणटा आसतना आमकां हें गमोन येता की तो पवित्र पुस्तक वाचतालो. घडयेक तो पवित्र पुस्तक आत्तो पत्तो जाणा आसलेलो आनी तो एक बरो मनीस. ताची इतली सूख मोगाळ बाबणानो की पवित्र पुस्तकाचो खरो अर्थ आनी सार आमच्यान म्हणूं येता तो ताणें समजून घेवंक ना. पवित्र पुस्तकाचो सार जावन आसा गरिबांची, दुर्बळांची आनी गरजेवंतांची सेवा. आनी ह्या वरवीं मोगाळ बाबणानो आमकां सर्गींचें सूख, सर्गींचें सासणीक जिवीत आमकां फावो जाता. पूण हो ग्रेस्त मनीस
आपणाच्या ग्रेसकायेन धन दौलतीन आनी संवसारीपणान दीस रात तो बुडोन आसता आनी तो कांयच पर्वा करिना. आनी हेंच मोगाळ बाबणो जायतेच फावटी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणाच्या जिवितान घडटा. पवित्र पुस्तक कोण वाचता जाल्यार हें बरें. पवित्र पुस्तकाचें शिकप करता, पवित्र पुस्तक आत्तो पत्तो जाणा जाल्यार हें भोव बरें. पूण शेकी मोगाळ बाबडो पवित्र पुस्तकाचो सार आमी जाणा जावंक जाय आनी आमी गरिबांक, दुर्बळांक, गरजेवंतांक आमी फावो ती सेवा दिवंक जाय आनी आमी तांची मदत करूंक जाय. हो ग्रेस मनीस आब्रामाक उलो मारता आनी म्हणटा की लाजराक म्हज्या भावांच्या घरांत तूं धाड आनी ताका शिडकाय. आब्राम ताका म्हणटा, ताणें पवित्र पुस्तक वाचचो. मोइजेसान आनी बाकणारांनी दिल्ली शिटकावणी ताणें आयकोवची. पूण तो म्हणटा, ना ना बापा, पूण कोण मरणांतलो जिवंत जावन गेलो जाल्यार घडये ते ताचें आयकतले. मरणांतलो जिवंत जाल्लो जेजू मोगाळ बाबडो आयज आमच्या सांगाता आसा. मरणांतलो जिवंत जाल्लो जेजू आयज गरिबां सोवे आनी ह्या धाकटुल्या सोवे, गरजेवंता सोवे आसा आनी आमी जेजूची सेवा करूंक जाय. आनी ही बूद आनी ही शिकोवण आयच्या ह्या वाचपांत आमकां मेळटा. वय आमी मागणें करता, आमी पवित्र पुस्तक वाचता आनी आमी पवित्र पुस्तक आमी शिकल्या. जायत्योच वळी आमी जाणा, आमी कांय नेणारी न्हू. पूण शेकी मोगाळ बाबडो आमी पवित्र पुस्तकाचो सार, पवित्र पुस्तकाचो खरो अर्थ आमी पाळिना जाल्यार हें सगळेंच ह्या ग्रेस्त मनशा भाशेन निर्फळ जातलें. तर मोगाळ बाबडो ह्या संवसारान देवान आमकां वेळ दिल्लो आसा, तेतून वयर आमी आमचें दार गरजेवंतांक, दुर्बळांक आनी ह्या धाकटुल्यांक उक्तें करूंक आनी तांकां फावो ती मदत दिवंक आनी अशें मोगाळ बाबडो सर्गींचें राज आनी सूख आमचें दायज जावच्याक आमी आमची काळजां मनां मातशी रुंद करुया आनी देवाची कृपा मागुया. तर हीच कृपा आमच्या जिवितांत देंवून येवच्याक मातसो वगत परतून आमी दोळे बंद करुया आनी पवित्र आत्म्यान आमी बरोवया. देव बरें करूं. सोम्या जेजूची भरपूर कृपा तुमचे सगळे आसा.